नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम दर वर्सा संवसारीक नुस्तेमारी दीस मनयतात. अंदू भारतांतल्या सगळ्या नुस्तेकार भावांनी नुस्तेमारी दीस मनयलो. ह्या निमतान कारवार नुस्तेकारांनी खासा रॅलींचें आयोजन केल्लें. ह्या रॅलीन काँग्रेसीचो फुडारी ऑलॅन्सियो सिमॉयशान वांटो घेतिल्लो. केंद्र सरकारान भारताच्या नुस्तेमारी समाजाच्या संरक्षणा खातीर कायदो करचो अशी मागणी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान केल्या. आयज आमी वर्ल्ड फिशरीज डे कारवार सेलिब्रेट करता आनी आमचे कारवार मच्छीमार लोकांनी एक रॅली काडिल्ली आसा. तशेंच गोंयान बॅट आयलँडार आमी सेलिब्रेट करता, केरला आमी सेलिब्रेट करता, महाराष्ट्रा करता, ओडिसा करता, आंध्रा करता, वेस्ट बेंगॉल करता. सगळे कोस्टल स्टेटींनी आयज वर्ल्ड फिशरीज डे जे NFFक लागून स्थापीत जाल्लो 21 नोव्हेंबर 1997 न्यू दिल्ली, आयज हे आख्खें जगभर रेकॉग्नायज करता वर्ल्ड फिशरीज डे म्हणून. आनी ह्या वर्ल्ड फिशरीज डेक आमी सरकाराक विनंती करता, जे नुस्तेकाराचे मुद्दे जे आसा, जे डिस्ट्रक्टीव गियर्स आसा, जे कॉलनायजेशन ऑफ कोस्ट पळय करतात, जे पोर्ट्स बांदिता, आयज कारवारूय पोर्ट बांदता, गोंयानूय पोर्ट बांदता, महाराष्ट्रानूय बांदता, केरळानूय बांदता. हे पोर्ट्यो बांदून आयज कोस्ट आसा तो काबार जाता, नुस्तेकार जो आसा तो डिस्प्लेस जाता. सो ह्या दिसा आमी सरकाराक विनंती करता की कोस्टल रायट बील जो आमचो मागणी आशिल्ले एक भरपूर वर्सां जाली, आमी मागता ह्या सरकारान हो कायदो हाडचो आमचे बारीक फिशरमॅनाक प्रोटेक्ट करपाक आनी जे नुस्तेकाराची परंपरा आहा ती चालू करपाक.